कायदो व्यवस्थेचेर गृह खात्याची आसा नदर. क्रायम डिटेक्शनूय वाढला. कुशावती जिल्ह्याक लागून उदरगतीक मेळटली गती. प्रजासत्ताक दिसा राज्यपाल उलयलो. जानेराक पणजेक करो या मरो आंदोलन. युनिटी मोलाड. चिमलकार आक्रमक. प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळ सुवातेर व्हरतले मोर्चा. पुलिशेन आडायले. बोंडवाल तळ्या लागीं कसलेच बांदकाम येवंक दिवचे ना. तळ्याच्या संरक्षणा खातीर सांताक्रुजाचे लोक उठल्यात पेटून. तोयार तळ्या उपरांत गाजता बोंडवाल तळ्याचो मुद्दो. अनमोड घाटात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात तरणाटो सोंपलो. दुसरो गंभीर जखमी. उपचारा खातीर रामनगराच्या हॉस्पिटलांत केला भरती. ₹400 कोटी गायब जावपाच्या प्रकरणाची चौकशी करूंक नाशिक ग्रामीण पुलिसांनी स्थापन केली एसआयटी. 5 जाणांक अटक. कुवाडे अजूनय सुटना. प्रकरणाचे गोंयाकडेन ना कसलेच कनेक्शन. इंडिया एनर्जी वीक इव्हेंटाक मंगळारच्यान सुरवात. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी करतले उक्तावण. देश विदेशांतल्यो आघाडीच्यो कंपन्यो एक्सपर्ट जातले वांटेकार. हिमाचल प्रदेशाच्या कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पिती आणि किनोर ह्या 4 जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात पडटलो बर्फ. ऑरेंज अलर्ट जारी. वराक 70 किलोमीटर वेगान व्हांवतले वारे. हवामान खात्याची शिटकावणी. देशाची नक्सलवादी मुक्तीचे दिशेन वाटचाल. आतामेरेन 4 नेते आणि 200 नक्सलांचे आव्हान. 31 मार्च 2026 मेरेन देश नक्सलमुक्त करपाची आसा मोख. युएईचो पाकिस्तानाक शॉक. इस्लामाबाद विमानतळ संचलन कबलात बोडली. प्रेसिडेंट नाहयान हांच्या भारत दौऱ्या उपरांत निर्णय. जेडी व्हॅन्स आणि डोनाल्ड ट्रम्पाक भारताची एलर्जी. ह्या दोगांक लागूनच जावपाक शकली ना. अमेरिका भारत वेपार कबलात. अमेरिकन खासदाराची ऑडिओ क्लिप लीक.